विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांकय मुगेले मोगाचो नमस्कार आणि स्वागत. हांवें फुडल्या अध्यायांत आमी काशी बायसरलींची म्हणून सांगिल्लें. आमी कल्पी दोकून वेनारी काशी पावलीची. ते वेनारी काशी पावतना रात्री जालें. आमी रात्री जालें तेन्ना काशी मठ म्हळ्यार तितले भितर वचप तितलो सुलभ ना. आमगेले गांवांत रस्तो सोदून गेल्या वरी न्हय, वणी 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 वचुका. तेन्ना म्हगेले अण्णान ते काशी मठाचे एकलो संतोश म्हूण एकलो आसता, पुरा परिचारीक पुरा काम करतलो मनीस, ताका फोन करून सांगिल्लें. ताणें आमकां सायकल रिक्षा पेटोवन दिलेलें वेनारी आमगेले सामान घालून हाडच्याक. ते सायकल रिक्षारी आमकां हाडूं जायना, आमगेले बॅग न्ही तांतू घालून गे न्हू हाडटाचे. तांणी येवन गे न्हू आमगेलें सामान पुरा तांतू भितर घालून गे न्हू आमी चमकून ते येताना ते एक विचित्र आनी विशेश एक नमुना अनुभव. ते वणी भितर 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 तितलो व्हड इमारत बंगलेन, ताजे मदीं सपूर एक वणी रात्री आमी येताना गायो सुणें पुरा भोंवत आसता. ती जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ गलिजे आसता, ಸ್ವಲ್ಪ जाग्रतेर चमकूंक जाता. अशी चमकून 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 ते सायकलाच्या वटूची आमी नाजाल्यार परवच उरल्या वरी थंय अगोर सोदून 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 आमी काशी मठा येवन पावलीची. काशी मठा येवन पावन आमी थंय लायक करून घेवन आमकां दिलेलें रुमांत थंय तांणी आमकां कशें कितें दवरलेलें, म्हाका विसरला कसो म्हणून. ते खावन आमी न्हिदलींची. आमकां तेक जाणांक एक रूम आमकां अण्णान अलॉटमेंट करून घेतिल्लें. आमी त्याग जाण बायल मनशां एक रुमांत, एकांतू म्हगेलो एकलो कजीन आनी तागेले बायल आनी म्हगेले वन्नी, आनी एकांतू अण्णा म्हगेले भावाजी आनी आमगेलो एकलो आमगेलो आत्मीय एकलो, तांणी त्याग जाण. अशें 3 रुमांत आमी काशी मठार राबिल्लीं. ती आमकां सकयल मेळ्ळेलें रूम. ते काशी मठार रावची म्हळ्यार एक विशेश अनुभव. ते काशी मठ म्हळ्यार एक विस्मय बरें सांगता जाल्यार. ते तुमी बागला भितर येतना ते तितलो व्हड एक मठ भितर आसा, तितले जाग आसा, तितलो रूम आसा, तितले भितर भितर आसा, तितलें तें देवस्थान आसा. ती कल्पने मेळच ना. ती सुर्यपंता वतले तेवे गुप्सा गोंदळी जावची बिला वरी भारी एक छंद. ते पुरातन आनी नवीन सम्मिलन जावन भारी एक छंद अनुभव दिवची तसलो मठ तो. मदें एक चौकमल्ले जागो, सुत्त जगली, ते जगले सुत्त रूम, एक सायड वासरी आनी माळये मेट्टे चोण गेले सुद्दां सुरवेक नरसिंह देवस्थान, ताजे लागीं बिंदू माधव, ताजे तेकड कृष्ण, ते सोमेल समाधी, थंय दोकून दिशी गंगे दूर दोकून ब्रह्मघाट म्हणटात ताका आमगेले काशी मठ वचूचे घाटाक. न्हंयतल्या दोकून वयर त्या दिशी इमारत. निजान मनशान जिवना एक काशी वचका म्हणजे आश काडची फट्टी न्हय म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार ह्या एक अद्भुत एक दृश्यावळी पळोवका जाल्यार थंय गेल्यार मात्र 7 दीस पळोवच्याक. पावसाळींत उदक खंय ते येता म्हळ्यार काशी मठाचे न्हंयतल्या दोकून वयर येवची मेटलाले ते येता काय उदक. थंय नेलमाळी गनी आसा ती पुरो बुड्डून वता काय. आमी नेलमाळीगे भितर आनी वचचे न्हीची, माळये वयरी अशी गेले एक वाट, अशी गेले एक वाट, थंय गेले एक वाट, थंय दोकून गेले आनीक माळी, थंय दोकून आनीक रूम. अयो देवा, सगळे काशी मठ पेंट केला, तितले फूट आसा, तितले छंद आसा. तो आमगेलो तो रांदप करतलो मामू आनी तो आमचे मॅनेजर सुरेश मामू हांणी पुराय एक कसल नमुने एक समर्पणा भावान काम करता. म्हळ्यार तो असिस्टंट आशिल्लो संतोश पाप 2 घंट्याक उठान तरकार शिंदूच्या बसता. कितलें काम करता तो मनीस. प्रती एकल्यांकय आपोवन हाडचें, ओन सोडचें, तांकां जेवका जाल्यार सगळें हाड दिवचें, प्रती एक बगय करता. तो मामूय तशींची रांदप कितलें लायक करता. म्हळ्यार सकाळीं उठायले सदां च्या आनी कापी आयल्याक तें दवरून घेवन सोडताची. आमी काड पिवका
पिवन घेवन आमगेला वाटे त्या पुरा काशी मठान तूं वेवस्थीत तेंची आमगेला वाटे आमी कासून घेवन कणका मागीर तान्निकेचे 2 नमुने कसं खाण करताची तान्निकेक ताजे मागीर दनपारां जेवणाकय तशींची आमची गेलेची रांदप 2-3 नमुन्याची करताची थंय मेळचे कॅबेज हें सकट चड तांतू चड करता ती जाल्यार पुरा नमुने करता ती दनपार रात्री जेवण दूद जेवका जाल्यार दूद कितलें हे देवा कसली एक वेवस्था नाणी पैकण कितलेस आईल्यांक सने अनानुकूल जेवच्यान सकल 5 पैकण्यो आनी एक स पैकणी 3 की 4 नाण्यो मालयेरी तितलेंची ताजी वयरी तितलेंची म्हणटाना आईल्यांक सने वेवस्थीत जेवच्या तोंदर जायना आनी पुरा कुडान तुय मानचे लायक पुट वल्ल्यो पुट बेडशीट तितले कडेन दुड्ड दिवन रावची लॉजान तूं समीत तसल वेवस्था ना हांगा आमी दिताची कसं की किंचित मठाक म्हण दिताची जाल्यार त्या नमुने सुवेवस्था मठात ते बिंदुमाधव देव असो ते नरसिंह देव असो ते पुजा आमी केलेलें तें भजन निजावनो एक आत्माक अनंत तृप्ती दिवत तसले विशय बटमामस पूज करच्याक बटमामू सकाळ पाणी ते पट्ट्या सणी नेशिलो रात्र ते पट्ट्या सणीरी असतं पाप इतल्या म्हळ्यार तितले नमुने समर्पणा भावार काम करता बटमाव तागेले पूज जातारी खाण वांटूच्याकी जेवण वांटूच्याकी प्रत्येकाक तोवय बसता आईली बसता ती आईली तांगेले म्हणटा कसं साना मोठा सेव करताची जाल्यार बटमामकी मॅनेजर मामकी आनी तो संतोष की आनी तो रांदप करतलो मामकी कसल एक ह्या नमुने एक समर्पणा भावारी काम करतावे कोणाकय भेद ना आईल्या पुरा एकूल्याक खा पी करून घेनो इतले प्रितीरी करून घेनो आनी एक विशेष जावन सांगता जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार हांव एक 8-9 वर्सां फुडें गेलेली काशी मठाक ते नकून हांव तेन्ना पळयलां एकली गुजराती बायल मनीस तिका सांबाळ दिवच्या पुरो ती सांबाळ दिली सुद्दां त्या नमुने समर्पणा भावार काम करका म्हणना कितले छंद करून ती काम करता म्हळ्यार ते देवाल पुजे आयदन घासूचे आयल्यार ते वल्ल्यो सकट पुरा हातान उमळून घेवन सुकोवन दवरचे कितले जण येता ती कितले जण वता ती तांणी येवन गेली सदन ते उमळचे ते आयदन आशिल्लें पुरा काण घेवन एक सेट्ट करून दवरचे सानी न्ही 5 वर्सां वयर जाला तिका जाल्यार ती गेले ते नेशिला अवंगल जायत कितलेक फूट आस म्हळ्यार तिका पळयतानाची एक पांयपड म्हणचे दिसता आसलें एक व्यक्तित्व तिगेलें उलयना तिगेलें काम करता आसता ते मातशी हें तिगेलें तें सुकोवचें सकट जाग आसा थंय वचून घेवन ते सुकयता सगळो दीस काम म्हाका दिसता एक 9 घंटेतल्या येता कितें मागीर रात्र ते आसता की म्हण म्हगे लेकारी कितलें काम करता ती बायल मनीशी आनी हांव तावळ म्हळ्यार म्हणके तो संतोष म्हणालो तो रांदप करतालो माम कितलें काम आसा तांकां स्वतशाक पावटी कितली जाता कसं पुणे हाडचें करचें आमकां आयलें आपोवचें वचचें हाडचें तेन्नातल्या वाटेर आमकां गुपसूचें विलावरी इतलें जाता रे थंय आमकां वेवस्था कितलें लायक म्हणून सांगून तें प्रयोजन ना तितलें लायक आनी कितले जण आसल्यार आयल्यार थंय जाग आसा रूम जाल्यार रूम आसा ती रूम ना हॉल आसा आमी अंतूळ देल्यार घालून आमी एका लागीं न्हिदता ती म्हूण सांगलें तेंवूय आसा अवंगल सुकोवच्या वेवस्था आसा अवंगल उंबोळी येता सुको येता पुरा दोरी बांदून सोडले कसले एक नमुने वेवस्था आमकां 3 दीस काशी राबिल्ली आमकां कशी वेळ गेलो म्हणून आमी 3 रात्री काशी मठार राबिल्ली इतलें गंमत आनी इतलें एक संतोश मनशान एक जिवना भितर एक काशी वचका जाल्याची खंडीत जावन वचका जाल्यार मनशान एक जिवनांत एक व्हड आश आसता म्हाका काशी यात्रा करका म्हूण ती काशी यात्रा खंडीत जावन करका आमी त्या आज करुया फाय करुया म्हूण मुखार घालता गेल्यार प्रयोजन ना मना देवान बुद्धी दिलें तेन्ना अनुकूल दिलें तेन्ना आमगेले हातपाय शक्तीशील तेन्ना वचून येवचें व्हड एक साधन जिवनाचें ते काशी मठा दुखून अशी देव न्हू न्हंयतल्या वताना गंगा तटा वताना थंय एक सान एक बुरजीशी एक कुरकुटशी आसा तांत्याकलो ब्राह्मण न्हिदना तो खंयची देवाला पूज करता आज वृद्ध आपयला ताका
हांव 8 वर्सां फूड पळयतना तो थंय न्हिदत आशिल्लो. भीक मागना. आमी कसलेंय दिल्यार कुशीर घेता ते दवरून घेता. आमी कसलेंय ताका प्रितीरी कसन दिवचें नूड दिल्यार संतोशान घेता. तातूंत भितरय न्हिदोन आसता. थंय न्हिदोन आमकां संस्कृतान एक व्हडलो आशिर्वादनय करता. स्वाभिमानान दीस काडटस येतलें वतलें ताणें शिकयलें जाल्यार दिता आशिल्लीं दिसता. तो हात मुखार करना. आमी दिल्लेलें संतोशान घेता. न्हंयतल्या वचून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ न्हंयत बुडकेनी मारून न्हांवन सकाळीं वयत. मागीर आमकां आनी मॅनेजर मामान आमकां देवस्थानाक विश्वनाथा दर्शनाक वेवस्था करयली. ते एक अनुभव मात्र म्हगेले शब्द ना. 8 वर्सां फुडें कशी काशी मठा येताना वणी 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 जावन हांव आयिल्ली की तशी विश्वनाथ मठा देवस्थाना वताना तशी वणी 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 जावन गेलेलें म्हाका कुडगास आसा. आज आमी थंय पळयताना ते कॉरिडार ते अगाध रस्तो अशी करून साथ दिशिल्ले ते जाग्यार म्हणचे एक नमने आमकां मनांत एक प्रश्न उद्भव जाता. इतले सपूर वण आशिल्ले जाग्यार इतली विशाल रस्तो. देवस्थान कितलें चंद. ते सुत्तू वाठार कितले चंद. ते पळोवच्या कितलें अनुकूल. देवा बदलची आमगेलो जीव धन्य जालो. फुडें आमी ते गिच्या भितर वचून न्हय ते देवा आपोडूंक थंय आमकां अवकाश मेळ्ळो. आतां देवा आपोडूंक अवकाश मेळना कित्याक म्हळ्यार सुत्तू तांणी भायर दोखून वचपाक जाता. जाल्यार इतले लागीं दोखून देवा पळोवचें मेळटा. ते एक ज्योतिर्लिंगाक आमी इतले लागीं दोखून पळोवन येवचें म्हळ्यार कसले एक संतोशा विशय भारी लायक आसा. वच्ची वेवस्था जेवो आनीक जेवो आनी आमकां मठाच्यान सुरेख सांगून दिल्लें दवरलेलें आमकां पळय तुमी इतलें दियात थंय इतलें दिल्यार ताणें वेवस्था करताची ताज्या पयशे चड दिवं नाकाची म्हूण गेलो. आमी हें पुरा पळोवन न्हय न्हंयतल्या येवन आमकां मनसोयचे आमी थंय वेळ काडला. अन्नपूर्णालय जायत आनी काशी विश्वनाथालय जायत आमी मनसोयचे आमगेले समृद्धी आमकां जावका जाल्यार तितले वेळ आमी काडून विश्वनाथालय वपास वपास दर्शना वचचें जायना जाल्यार त्या वाठार आसूचे एक ते एक नमने तसो म्हणटात ताका पॉजिटीव एनर्जी भितर आमी आसूचे एक संतोशा विशय. मागीर थंय आमकां शौचाक आनी वचया जाल्यार कांय कसलें तोंद ना ताका वेवस्था केला. थंय हॉटेल आसा खावच्या आसा सक्कड आसा भारी चंद वेवस्था आसा. मागीर आमी थंय दोखून नाव्यार बसून घेवन एक सुत्तू पुरा चमकलीची भोंवच्याक नाव्यार बसून थंय पुरा वचून घेवन ते न्हंयत सगळे तांणी आमकां भोंवडयता. ती भारी चंद दिसता. कार्तिकान तूं पुनवे दिसू सगळे न्हंयची दांड्यान तूं दिवं लायता. थंय आमी वताना कार्तिक न्हंय देखून आमकां तें पळोवचें मेळ्ळें जाल्यार ते न्हंयत ते दोणी बसून पळयतना आमी ते दोणी वता आसतना पुराची हांजी हांगेले महल ते रायाल महल हे रायाल महल ते घाट हे घाट पुना पळयतना आजीकय ते फुडले ते रायाले कालगतीचे ते एक जिवंतस म्हूण एक मनांत भावन येता. कित्याक म्हळ्यार ते तशी आसा ಸ್ವಲ್ಪ जिर्णोद्धार केला शिवाय ताजी ते भायल्यान पळयतना खंयचे नमुने फूड तांणी बांदिता नाशिल्ली की आजीकय तशी आसा. मणिकर्णिका घाट हरिश्चंद्र घाट हें पुरा पळयतना आजीकय थंय कितले की मडेल आसूचे ते लासीत आसता. ती पुडी सकट काडून न्हंयत घालता आशिल्ली की आतां त्या वेळ तशी करनाची समाची लासून गोबर करूनशी करताची. त्या पुरा आमी न्हंयत बसून पळयत वता आसतना थंय मागीर हें सुरू जाता गंगा आरती. गंगा आरती पळोवचें एक रोमांचन क्षण प्रत्येकल्यान एक आनंद भोगचीत आसले विशय. त्या नमुने एक आरत्यो ते जनान बसून पळोवचें हर हर महादेव म्हणचें ते तांणी एक नमुने ते एक नमुने पद सांगून घेवन आरती करच्यो व्हड दिपारत्यो ताजे शंकू हें तें भारी एक आमी ते न्हंयत बसून घेवन पळयतना तांची एक चंदाय विंगड आमी न्हंयत दोणीर बसतना आमगेले सुत्तू जनान सोडून दिवो जळतची पळोवता आसता. देवलोका वाचल्या बरें दिसता. अपूर्व अनुभव तो एक डिवायन. आमी आमी आनीक मागशी वचून कालचक्र मागशी घेवन आमी त्या फुडली हिस्ट्री भितर आमी गेल्लीं की म्हणचे नमुने भावना येता.
इत्या म्हळ्यार सुत्त एक नमुने लायट कालोकू हद ते लायट ताजे मागीर ताजे बदे त्या दिशी तसं पोरणे 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 अरमने इमारत पुराजन रायाल सकट तेंचे इमारत ताजे मदीं आमी दोणेर बैसून आमी मात न्ही कितली हजारगटल्यांचेर बैसून आसता ती आमकां ते येद्रा बैसून पळोवप तशी वेवस्था दूद आशिल्ली ते कशें की आनी मुखार प्लॅटफॉर्मार ताजे वरी चड दुडून बशिल्ली आसा ती आमी एक लायक नाव्यार बशिल्ली ती अयो देवा ते चेल्ल्यान ते नावे चेल्ल्यान आमकां समज दिसका म्हूण गे न्हू सगळे गंगा आरती जावची थंय आमकां मुखार व्हरचें मुखार व्हरचें मुखार व्हरचें ताजे मदें संदी संदे जाग कोरगेन व्हरचें ते चेल्ल्यान केलेलें काम ताजे मदें तागेले बोटा कशें की प्रॉब्लम हें आशिल्लें चिके ते तोंदर दीत आशिल्लें बंद पडत आशिल्लें तें थंय वचचें तें स्टार्ट करचें हांगा येवन तांडुचें हांगा उट्ट घालचें हे देवा ते चेल्ल्यान केलेलें काम बी पळयल्यार बदाची ते आमगेले ते पळोवचें जी संपूर्ण पुण्य ताका मेळ्ळें की म्हूण म्हाका दिसता तितलें काम केलां त्या चेल्ल्यान आमकां तें समज दिसका म्हणले खातीर ताजे मदें थंय कांय उणेंस म्हूण लेखला थंय गुंडागिरी आनीक लॉबी पुरास हागेल्या पेशी सिनियर आशिल्ली हाका लाग घेवचें सोडना ती मुखार वचचें सोडना ती तांगेले मद्ये थाण शिरका न्हू आमकां जाल तितलें मुखार व्हरनो जाल तितलें मुखार व्हरनो हांगा गंगा आरती आमकां दिशी तशी त्या चेल्ल्यान राबयलेलें निजावन कोटी कोटी नमस्कार ताका इत्या म्हळ्यार जिवन हांव वपास थंय वच्चें जातकी ना म्हूण गोत्ता हांवें दोनी पंथां पळयलेलें जाल्यार वपास मनशां वच्चें जातकी म्हूण गोत्ता जाल्यार गेलें तेन्ना ताजे अनुभव संपूर्ण प्राप्ती करून येवका देखून त्या चेल्ल्यान तितलो प्रयत्न करून गे न्हू गंगा आरती तुमी समा पळया ती म्हूण घेवन मुखार व्हर घेवन दाखोवन निजावन भारी संतोश जालो आमगेले ते दोणीचे राज्य वरेन विंगड दोणीच्या एकल्या एकल्या ते बंदुका जाता बंदूच्या सोडी ताका इता म्हळ्यार वचलो पाप सान आशिल्लो प्रायण 21 वर्साचो की 22 वर्साचो ताणें पुरो मस्त वर्सां अनुभव आशिल्लो मनशां जाल्यार हाड आमकां कसले तोंदरे जायना तशी तोबे ते काम आज कितकी तागेलें कांय नांव न्हय कितकी तें बोट तें कितकी जाल्यार कितले चंद करून ते चेल्ल्यान आमकां एक देवाल दर्शन जावता तशें करून न्हू मुखार व्हरचें करून ते गंगा आरती जावता तशें केलेलें एक आमकां निजावन तें पळयलेलें एक संतृप्ती मेळ्ळी आमकां मागीर गंगा आरती जावन एक पंता त्या दोणीच्यान पुराची वापस वचचें तेवेंय एक चंदाई पळोवच्याक कशी आमगेलें मलपेन तूं रात्री बसल्यार हें जलकी धरू गेलेलें बोट पुरो ते सालान एकामागशी येता की तशीची गंगा आरती जाली सदन जनान एकल्यानी तांगेलें बोट घेवन वचचें तेवेंय एक चंदाई पळोवच्या बारी चमकून घेवच्या जाल्यार सादी जावची वाट न्हय ती इत्या म्हळ्यार काशींत खंय जाल्यार न्हंयत दोकून अशी मेट्ट आमगे तसले पांया गड्डी दूख आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ कश्टाची जाल्यारीची एक उत्साह एक पळोवका म्हणल्यार आशी आमकां पुरा करयता ते मेट्ट पळयत अशी पुरा इमारत पळयत आमी दोणीर वच्यो न्हू एक सुत्त ते ब्रिज जाला ते व्हरून गे न्हू सुत्त घालून गे न्हू आमकां हाड गे न्हू उपास सोडली ते चेल्ल्यान भारी एक छंद मन धन्य जाल्लें म्हणजे एक नमुने बावन दिवस तसलें एक नोट ते जालें मागीर आमी आमगेले रुमा वच्यो न्हू आमी आराम करून गे न्हू आमकां थंय वेवस्था जेवणाचें पुरा लायक आशिल्ले निमित्त आमी त्या विशयान कसले हेच्यान काडचे विशय व्हरले आनी आमकां जेवका जाल्यार खंय भोवंका की त्या पुरा वेवस्था तांणी करून दिता देखून आमकां कसलेय तोंदरे जायनी आमगेले हान उट्ट आशिल्ल्यान पुरा पिंडा काम केल्लें भटमामान येवन पुरा करून दिल्लें पिंड प्रदान जाल्लें बट शिस्तारी क्रमारी मना संतृप्ती जावता तशी दोन कडेन जाल्लें मागीर हेर दिसू आमी गया गेलींची थंय देखून वॅन करून गया गेलीं ती थंय एक तमिळाचें मामिलें एक सुदृढ वेवस्था आसा तिगेलें सांगल्यार तिगेले मस्त जन आसात थंय पुरा वेवस्था करता ती आमी थंय सकाळीं पावली सदां आमकां इडले ती दिवन तांणी दिल्लें तमिळांच्या नमुन्याचें मागीर आमकां थंय गयांतू न्हंयचे बरेन एकल्यान एक जाग आसता थंय तांतू आमगेले जनांक 4 जनांक हांकां हाजे एक हनुमंताले एक व्हड मुर्ती आसा न्हंयचे बगलेर त्या मुर्ती म्हूण नमस्कार न्हू आमगेले कडेच्यान क्रमारी काम करयलें पुरा काम करून गे न्हू तें पिंडाचें विसर्जन करून थंय मागीर आमी पुराची तें सुತ್ತमुತ್ತ आशिल्लीं पुराची देवस्थानांनी वच्यो न्हू मागीर आमी वपास आयलींची थंय देखून
गया दुखून गया अंतू पिंड प्रदान काम मस्त जातं देखून खंची खंची जातीचे खंची खंची लोक पुरा येता नाही तू उद्दाना ते तांगेले कहाणीस ती हांव सांगता गेल्यार तिके फुडें जेवच्या पुरो ते देखून सीता मातेन कस की या करताना आनी साक्षी दिली म्हणून तिगेले शाप कयतो त्या देखून अश्वतारुकान मात्र वय तीन काम केला ते म्हूण सांगिल्लें मी तर अश्वतारुका मात्र तांचे शाप लागनी देखून ते एक रुका म्हणा वटवृक्षा म्हणा व्हरून येवन हें दवरताची पिंड आनी ते पुरा त्या पुरा आमी कोरून मागीर ओपास आमी येताना बोधगया गेलींच बोधगया पर्यंत तशीच एक बुद्धिजम आलें एक छंद एक तांणी सुव्यवस्थीत जावन येवन दवरलेलें एक जाग बुद्धान निर्वाण घेतिल्लो जागो ताका ज्ञानोदय जाल्लो जागो तागेले ते अशोकान हें केलेलें पुरा दाखयताची ते दीस देखून आज थंय भारी छंद जावन घेवन चोलनेवचें एक बुद्धिजमाचें एक व्हड एक हें आसता सान प्राय चेडूं फॉरेनर्स आनी आमगेले एकडे हिमाचल प्रदेशा सायडाची पुरा दिक्ष घेवन थंय ते ड्रेस घालून येवन अत्यंत श्रद्धेरी कसने मन विंगड कडेन वचना तशी ध्याना बशील पळयताना जावन मन भोरून येता केलो जन तेवें जळार चेपले आमगेले ध्यानाक हें जाता डिस्टर्ब जाता म्हूण सांगून एक चंद जळार चबन तसल गूढशी आसा नेट्टाच्यो तांतू भितर बसून तांगेलें ध्यान करता ती इतलें चंद एक वातावरण इतलें चंद एक सुतमुत्तू आशिल्लें एक स्वच्छ वातावरणांत तांणी बसून तें ध्यान करचें पळयताना आमगेले एक बुद्धाले एक फॉलोवर जावन हे खंयची खंयची गांवची पुराय येवन घेवन हांगा येवन घेवन तांणी मोक्ष पावतसत न्हय तसलें आमगेले देशांत समृद्धी कितलेंच म्हणून लेखून मन भोरून येता थंय आसूचें प्रत्येक जागोय वपास पळोवया म्हूण दिसता तसलें जाग त्या पुरा पळोवन येवन आमी काशी येवन वपास राबलींची रात्री काशींत कालभैरव म्हूण एक देव आसा कालभैरव म्हळ्यार ते चारधामा यात्रा आसा ते कंप्लीट जेवका जाल्यार कालभैरवाल दर्शन करता तिचके थंय आमी वतना पूज जाता आशिल्ली पूज पळोवन ते कालभैरवाचे देवस्थानाचे सुतमुत्तू ಸ್ವಲ್ಪ आमकां कसलें जावका जाल्यार काशी उडगासान आडतसल कसलें विशय आनी थंय मेळटा वापास व्हड मार्केटा वचून ते सुका म्हणना हांगा मेळटा हांगा ते कालभैरवा लागीं आमी वचून थंय जावका जाल्यार पुरा आमी बायल मनशान घेवन थंय देखून आमी गोकर्ण मठा गेलींची ते गोकर्ण मठय भारी छंद आसा ತಂಪು म्हळ्यार ತಂಪು आसा ते गोकर्ण मठा वचून पांय पडून थंय लागीं पिद्दू माधवाल देवस्थान आसा त्या देवस्थाना वचून थंय देखून देवन थंयचे वाटेर देखून काशी मठा येवन घेवन आमी आराम करतना आमगेल्या जिवनांत एक सार्थकते मनायत आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार मिगेल आनमान काशी पळयलेलें ना मस्त जन काशी पळयना तिला तशींची तांगेले काल जाल्यार मनशां आसा ती तांगेले मनाक कितलो आश आशिल्ली की काशी पळोवका म्हणून आमकांय आश आशिल्ली जाल्यार देवान आमकां वचीत तशें केलां आमी मस्त पुण्य केलां आमकां काशी पळोवचें जाल्यार एक वेळा न्हय 2 वेळा हांव काशी देवस्थानाचें मुखालें त्या देखून देवा विश्वनाथा आनीक पण म्हाका येवका म्हणून मन आसा म्हाका येवत तशें कर देवा म्हणून मठा बसून देवा पांय पडून घेवन मना लेखून घेवन आमी संतोशारी थंय न्हिदलींची इतलें आनंद इतलें संतृप्ती आमकां पुरा जाणां जाली म्हळ्यार इतलें चंदायर पुरा आमी पळोवन इतलें चंदायर दर्शन करून घेवन आनी कशी दीस गेले म्हणून कळना आनी हेर दीस आमी थंय देखून बाय सरून घेवन हांगा हरिद्वाराक बाय सरलीं ती आमी थंय देखून हरिद्वारा बाय सरतना आमकां ताणें संतोशान आमकां वाटेर खावच्याक चपाती आनी रांदय करून घेवन हाडून दिलें दुड्ड घेवच्या पुरो
जाल्यार एक कोरोन घेवन हाड दिवका जाल्यार कितलें एक तांचो मोग आनी श्रद्धेनी ताका एक समर्पण आसा पुरो म्हण लेखतना निजावन संतोशात सर्जन कितलीं जन ह्या प्रपंचा आसा आमकां तें कळत्या येतान मात्र वेळ जाता म्हण दिसता. अशें आमी थंय दवरून हरिद्वारा बाय सरली ती हरिद्वारा काणी हांव मुखावेलो अध्याय सांगता. सगळ्यांक म्हगेलो नमस्कार.